विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारीचेर बंदी आसा। अशें आसतना कांसावले सारकिल्ल्या वाठारांत पारंपारीक रांपोणकार नुस्तेमारी करता, मागीर सगळो आरोप वर्सभर बोटवाल्यांचेर घालता। हाचेर सरकार कांयच कारवाय करना म्हूण बोटवाले उलयल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हे चोवपाक गेल्यार इल्लिगलच न्हू, जे आयज कांसाले चलता। तुका हांवें पयल्याच इनिशियली सांगलें, आयज कांसाले थिंग रावन आपूण डायरेक्ट भितर वयता, ते वायलेशन करता आनी गव्हर्मेंटाक जर हे वायलेशन करता तर गव्हर्मेंटाक जर कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाक कसलो व्हॅल्यूच ना की हे वायलेशन। ऑफकोर्स ते वायलेशन करताच की मॅकनायज म्हणजे कितें, मॅकनायज म्हणजे दीस कॅनॉज ऑल्सो कम इन दॅट मॅकनायज हितून ते येयले। पूण हांव कितें म्हणटा, आमच्यो ज्यो फीश आमचे तुका आयज चोवपा वचत जाल्यार कांसालकारांचे, हांव उलयतां कांसालकारांचेच, कित्याक त्या कांसालकारांनी आयज एक वायलेशन अशें केलां, हेजेर गव्हर्मेंटाक कंट्रोल ना, तो म्हाका दूख दिसता चोवपाक। ही हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे हायलायट केला आहे कित ते ऑर्डर प्रमाणे वायलेशन ड्युरींग बॅन पिरियड 10 हॉर्स पावर मोटरा वयर अलाउड ना। थिंगा चोवपाक गेल्यार 2 मोटर मेवतले तुमकां एक पोने दॅट इज ऑलरेडी डबल अलाउड कॅपेसिटी बॅन पिरियडान। सेकंड ट्रॉल नेट अलाउड ना, बॅन आहा ह्या पिरियडान। पर्सिन नेट बॅन आहा। मागीर मोनोट्वायन नेट म्हणल्यार तांसाचे नेट बॅन आहा ते सोड, ते तांसाचे नेट घेवन गिल नेट म्हणून भायर वयताय। गिल नेट म्हणल्यार गिल्स लागपा जाय। हे तांसाचे माग ते करंट माग म्हणटाय तो मॉस्किटो नेटान तूं सांग बारीक नुस्त्याचे पिले पासून सांपडटले। सो असले नेट चालू आहा थिंगा, हे टोटली बॅन जावपा जाय असले। मागीर विंच आहा, विंच म्हणल्यार टोटल मॅकनायज्ड ऑपरेशन, बोटीक आसता तेच विंच काडल्या आनी पोन्यावर घातल्या। सो ती पोन्यो म्हूण नांव, कॅनो म्हणल्यार नांव, टोटल ऑपरेशन बोटी भाशेन। आतां बोटीचे लायसन्सां गव्हर्मेंटान बंद केल्या। आतां हेच ऑपरेशन ते पोन्यावाचे डुप्लिकेट करता आनी बॅन पिरियडान मेन म्हणटा ते बॅन पिरियड 1-2 म्हयने दिल्या नुस्त्याक पिले काडपाक, ते 2 म्हयने देखून पाडूंक जायना आनी मागीर बोटकारांचेर ब्लेम करता। वर्सां आख्या वर्सभर आमी हें करता।